नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज छत्तीसगड भोंवडेर आसात. मुंगेली हांगा आयोजित विजय महासंकल्प रॅलीत वांटो घेवन तांणी थंय जमिल्ल्या भौसाक संबोधित केलें. राज्यातल्या पयल्या पांवड्यावेल्या वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्षाक भोवमत मेळटलें असो विश्वास तांणी उक्तायलो आनी मतदारांक पक्षाचेर विश्वास दाखयल्ले खातीर तांचे उपकार मानले. आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेसीचे वडील फुडारी तशेंच छत्तीसगडाचे मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांचेर भ्रष्टाचाराचो आरोप लायलो. तशेंच महादेव ॲप बॅटिंग घोटाळ्याच्या मुद्द्याचेरय तांणी उलोवप केलें. मेरे मन में रहता था कि जिस छत्तीसगढ़ में मैंने इतने दिन बिताए हैं, इतने गांवों में गया हूं, इतने परिवारों से के बीच रहा हूं, मुझे इस छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना चाहिए, ये मेरा बड़ा उमंग था. और तब भाजपा की सरकार थी तो मेरी बात आगे बढ़ गई और 10 लाख से अधिक आवास बनाए थे उस समय जब भाजपा सरकार थी. 10 लाख. जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई और उसने देखा कि मोदी की योजना तो इतनी टाइट है कि उसमें कटकी संभव ही नहीं है, कमीशन संभव ही नहीं है, उन्होंने तुरंत गरीबों के आवास बनाने में उस काम में रुकावटें रोड़े अटकाना शुरू कर दिया. अब कांग्रेस सरकार को आप लोग यहां से हटाने का तय कर चुके हैं. छत्तीसगड भोंवडी सोंपोवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशातल्या बडवानी हांगा प्रचार सभेत उलोवप करतले. 17 नोव्हेंबराक जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नेटान वांटो घेतात. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज मध्य प्रदेशातल्या सिरोंज हांगा आयोजित प्रचार सभेत उलोवप केलें. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान लोकां खातीर वेगवेगळ्यो येवजण्यो तयार करून तांकां अर्थीक मजत पावयली अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भाइयों और बहनों, सिर्फ मध्य प्रदेश में 93 लाख किसानों को अब तक प्रति साल 6,000 रुपया मतलब 21,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा है. और आज मैं कहकर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बना दो. एक डबल इंजन की जो सरकार है. ही रॅली सोंपोवन अमित शाह गुनातल्या चोचाड आणि गधोगड मतदारसंघात आयोजित रॅलीत वांटेकार जातले. इतले मजगती काँग्रेसीचे स्टार प्रचारक मध्य प्रदेशात आयोजित प्रचारात व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्यात. राहुल गांधी 3 वेंचणूक सभेक संबोधित करतले. काँग्रेसीचे वडील फुडारी कमलनाथ हांणी प्रचार सभेत वांटो घेतलो. हैदराबादात आयज बऱ्याच सुवातांचेर आयकर विभागांनी धाडी घातल्यो. बऱ्याच फार्मा कंपन्यांचे मालक आणि कर्मचाऱ्यांचेर आयकर विभागान ह्यो धाडी घातल्यात. तेलंगणाच्या घर बांदावळ मंत्री सविता इंदिरा रेड्डी हांच्या घराचेर लेगीत आयकर विभागान धाड घाली. आयकर विभागाच्या 10 पंगडांनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर धाडी घालप सुरू केलें. हालींच काँग्रेसीचे उमेदवार पोंगुलेट्टी श्रीनिवास राव हांच्या घराचेरय आयकर विभागान धाड घातिल्ली. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात बांदकाम चालू आशिल्ल्या सिलक्यारा बोगद्यांत पालसाण कोसळपाच्या घडणुकेक लागून थंय काम करपी खुबशे कामगार आडकून पडल्यात. उत्तराखंडाचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी ह्या वाठाराची पळोवणी करून मजत कार्याचो नियाळ घेतलो. ह्या कामगारांक भायर काडपा खातीर आपतकालीन यंत्रणा झुजा पावंड्याचेर वावुरता अशें तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां कळयलां. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी ह्या मजत कार्याक कसलेय तरेची अर्थीक मजत केंद्र सरकार करतलें अशें तांणी कळयलां अशें मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. मैं उनके सभी जो लोग अंदर हैं उनके सभी पारिवारिक जनों से भी उनको आश्वस्त करता हूं कि हमारा संपूर्ण प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सबको बाहर निकाला जाए. उसके लिए कुछ ह्यूम पाइप इत्यादि की भी आवश्यकता पड़ रही है. एक रास्ता अलग से बना रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा जितना मलबा हटाया जा रहा है वो मलबा फिर से ऊपर से मलबा लगातार नीचे गिर रहा है. इसलिए बहुत काम जो है मैनुअली वहां पर किया जा रहा है. और अभी ह्यूम पाइप की आवश्यकता थी तो ह्यूम पाइप यहाँ देहरादून से और हरिद्वार से वहां पर भेजकर लगभग 60 मीटर से ज्यादा का रास्ता बनाना है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी चिंता व्यक्त करी है और हर प्रकार का आश्वासन हमको दिया है. गृह मंत्री जी ने भी सारी टीमें वहां भेजी हैं.
ह्या बोगद्यात 40 कामगार अडकून पडल्यात असो अदमास आसा. तांकां जेवण आनी उदक पावोवपाची व्यवस्था यंत्रणा करीत आसा अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग आनी साधन सुविधा महामंडळाचे संचालक अंशु खालको हांणी खबराकारांक दिली. और पानी भी भेजा गया है, ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चल रही है और जो जिस स्थान पर वो लोग हैं अभी उस स्थान से आगे तक 200 मीटर का रास्ता बना हुआ है. अंदर गाड़ी भी है, अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक है, मतलब अभी वो सब सुरक्षित हैं, उनसे बात हो रही है. वहां पर विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ आए हैं वो प्लान ABC 3 प्लानों पर काम कर रहे हैं और सब में प्राथमिकता यही है कि सबको बाहर निकाला जाए. और ह्यूम पाइप भी उनकी पहली प्राथमिकता में से एक प्राथमिकता है कि ह्यूम पाइप अगर लगा दिया जाएगा तो सुरक्षित रूप से सब लोग बाहर निकल आएंगे. दिवाळीच्या उपरांत दिल्ली NCRतले प्रदूषण परत एक फावट वाडले. दिल्लीचो वायू गुणवत्ता सूचकांक अजूनही धोकादायक आसा. दिल्लीच्या वायू प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ले म्हायती प्रमाण वायू गुणवत्ता सूचकांक 300 मेरेन पावलो. राजधानी दिल्लीतल्या बऱ्याच वाठारांनी धुके दिश्टी पडटा. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावेल्यान राजकारणय परत एक फावट तापलां. दिल्ली सरकारांतले मंत्री गोपाल राय हांणी दिवाळेक लावपी फोग प्रदूषणाक कारणीभूत थारला अशें म्हळां. दिवाळीच्या फोगाक भारतीय जनता पक्ष कारणीभूत आसा असो आरोप गोपाल राय हांणी ह्या वेळार केलो. जाल्यार दिल्ली सरकारान राजकारण करिनासतना प्रदूषणाचेर वेळार उपाय केल्ले जाल्यार आयज दिल्लीच्या नागरिकांक प्रदूषणाक तोंड दिवचें पडचें नाशिल्लें अशें भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी म्हळां. कर देंगे भाई. सुप्रीम कोर्ट के 2 बार फटकार लगाने के बाद आज भी पराली जल रही है, परंतु फायर क्रैकर्स पर दोष डालना है. मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 9 वर्ष में आप दिल्ली के अंदरूनी कारण जो है प्रदूषण के, डस्ट, उसके लिए कुछ नहीं कर पाए? वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल आयज सावन 16 नोव्हेंबर मेरेन अमेरिकेच्या भोंवडेर आसतले. 13 आनी 14 नोव्हेंबराक जावपी IPEFच्या मंत्रीस्तरीय बसकेत ते वांटेकार जातले. इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क ह्या IPEF समूहात 14 देशांचो आस्पाव आसा. ह्या समूहात आस्पावीत सदस्य देशांचो संवसारीक एकूण घरगुती उत्पादनांतलो 40% वांटो आसा. ह्या समूहात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जपान, कोरिया, मलेशिया, न्यूझीलंड, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम हे देश ह्या समूहाचो भाग आसात. ह्या भोंवडेर मंत्री गोयल अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव जिना रायमंडो तशेंच अमेरिकेचे वेपार प्रतिनिधी कॅथरिना ताई हांच्या वांगडा बसका करतले. विदेश व्यवहार मंत्री एस जयशंकर हांणी ब्रिटनाचे प्रधानमंत्री ऋषी सुनक आनी तांच्या घरच्यांची भेट घेवन तांकां दिवाळीची परबी भेटयली. विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी आपल्या घरकान्नी सयत तांची भेट घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी धाडिल्ल्या दिवाळीच्यो भेटवस्तू तांकां भेटयल्यो. उपरांत तांणी लंडनच्या स्वामी नारायण देवळाक भेट दिवन प्रार्थना केली आनी थंय हाजीर आशिल्ल्या भारतीयांक संबोधीत केलें. In the manner in which we had a very successful G20 presidency in very difficult circumstances. The world did not believe that we could get everybody together. And it took a Prime Minister like Narendra Modi to do that. Similarly, we have come through a very difficult period like the entire world has on COVID. But India is today the fastest growing large economy, and there is a very good reason. It is growing because today there is leadership, there is vision, there is good governance. चीनातल्या बाजारपेठांतल्यान येवपी माल उणो जाल्ल्या कारणान भारतात तयार जाल्ल्या मालान अमेरिकेतली बाजारपेठ आतां काबीज केल्या. 2018 सावन 2022 मेरेन चीनातल्यान अमेरिकेत आयात जावपी मालांत 10% उणाव आयला, जाल्यार भारतांतल्यान आयात जावपी माल 44% वाढला. प्रशिक्षण मोहिमे दरम्यान भूमध्य समुद्रात हेलिकॉप्टर कोसळून 5 अमेरिकी सैनिकांक मरण आयलें. अमेरिकी सैन्याच्या युरोपियन कमांडान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण लष्करी प्रशिक्षणाचो एक भाग म्हण हवाई इंधन भरपाचे मोहिमे वेळार ही घडणूक घडली. हेलिकॉप्टरांत आशिल्ल्या 5 लष्करी वांगड्यांक हातून मरण आयलें. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.